आणि सकाळी जी अपडेट्स दिल्या ती कंटिन्यू करता आसतना रिसेंट अपडेट्स जी आसा ती आमी व्यवस्थितरित्या परत एकदा आज सगळो रिव्ह्यू परत एकदा घेतलो हांव म्हणजे विथ द कलेक्टर CS आमी डेली 10:30 वरांचेर हाय लेवल कमिटी जी आसा तेजी मिटींग म्हणजे महालक्ष्मी रेजिडेन्साचेर जातली आणि प्रेसाक ब्रिफींग आमी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा बाकी सगळ्यांचे एज पर कन्विनियंट 11:30च्या उपरांत डेली केले वयतले 10 मिनटां खातीर वॉटेवर व्हिडिओ कॉन्फरन्स तुमकां कळयले वयतले कशा पद्दतीन करता. दुसरी एक सगळ्या पुराय गोंयांतल्या सगळ्या लोकांक विनंती फाल्यां गुढीपाडवो आसा. हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन कोणी आसूं दी म्हणजे गुढीपाडव्याचे कार्यक्रम सुद्दां प्रत्येकान फक्त आपल्याच घरात करचो, देवळांनी कोणीच वयचें न्ही. आमी म्हटलां की देवळांनी फक्त सिंगल पुजारी वचूनच देवळांत पुजा केली वयची. पालखी आसतली नव्या वर्साचें स्वागत करपा खातीर बाकीचे सगळे प्रोसेशन जाले कितें थंयसरूच कोणीच काडचें न्ही ही रिक्वेस्ट आसा. त्याच पद्दतीन मुस्लीम भावांनी नमाज पडपा खातीर मशिदींनी वयचें न्ही ही ताका कळकळीची विनंती आसा. आमचे ख्रिश्चन भाव ऑलरेडी वचनात पण तरी सुद्दां एका जाग्यार खंयसरूच तेंच्यांनी एकत्र येवन कसलीच प्रार्थना सभा घेवची न्ही ही म्हजी रिक्वेस्ट आनी कळकळीची विनंती आसा. तशीच दुसरी नवीन डेव्हलपमेंट आमी म्हणटले की लॅब आमचे टेस्टिंग जे आसा हे फ्लायट बंद जाल्ल्या कारणान बंद म्हणजे वचूंक शकनाशिल्ले पूण आमी MOS डिफेन्स मिनिस्टर श्री श्रीपादजी नायक हांचे कडेन उलयल्या उपरांत फाल्यां स्पेशल फ्लायटाची प्रोविजन जालें आनी आमची जी सॅम्पल्स पुणे वचून जातली ती सॅम्पल्स आनी आमची वायरोलॉजी लॅबा खातीर आमकां टीम जाका ट्रेन करपाक जाय आशिल्ली ती 4 लोकांची टीम ही फाल्यां स्पेशल फ्लायट्स MOS डिफेन्साचे घेवन फाल्यां पुण्याक वता आनी ते ट्रेनींत जातले आनी जे 7 जाणांचे रिपोर्ट्स आमचे कडेन पेंडींग आशिल्ले ते फाल्यां 7 जाणांचे रिपोर्ट्स आमी फाल्यां सकाळच्या स्पेशल फ्लायटान पुण्याक धाडले वता. बाकीचे ज्या पद्दतीन आमी सगळी कंडिशन घातल्या ती सगळ्या गोंयकारांनी सगळ्यांक सहकार्य करचें आनी बाकी सगळ्या खातीर अपडेट्स जे आसा हे वेळच्या वेळी दिले वयतले. थँक्यू. टेस्टिंग लॅबांत आमचो प्रयत्न चल्ला अजुनूय आमी आतां फुडल्या 3-4 दिसां भितर म्हणजे वेगवेगळे प्रोविजन वेगवेगळ्या कडल्यान चल्ला जेन्ना जाता तेन्ना अपडेट करीत वता. सर आयज कितले पेशंट्स टोटल सस्पेक्ट आमी 13 जाणांचे आमी सॅम्पल्स धाडिल्ले आसा. त्या 13 जाणांचे रिपोर्ट्स बाकी येवपाचे आसात आनी 7 जाणांचे सॅम्पल्स आतां धाडटा. आमी क्वॉरंटायन करता तेंचे धाडिना आमकां सस्पेक्टेड दिसता तांचेच आमी सॅम्पल्स धाडटा जेका सायन्स सिम्पटम्स आसा अशाच लोकांक धाडले वता. ऑल टुगेदर 13 आनी 7 20 लोक हे आमकां सस्पेक्टेड म्हणजे आमी सॅम्पल्स धाडलेले आसात. त्या 13 आसात पळय आयज फ्रेश कितले मेळ्ळे आज जावन हे सगळे पयलीं एडमीट केल्ले आशिल्ले. आयज कशें करून जावना तो सगळे ट्रॅव्हल हिस्ट्री सगळे ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसात. कर्फ्यू पासीस म्हणतोय कलेक्टर कर्फ्यू पासीस जे आसा परत सांगता हांवें मिडिया खातीर कर्फ्यू पासीस हे ऑलरेडी इश्यू करपाक लायला. तुमकां सध्या तरी अर्जंट बेसीसचे तांकां 10 पासीस सगळ्या मिडियाक दिया म्हटल्यार बाकीचे फाल्यां डिस्कस करूया आनी डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन आनी कलेक्टर हांच्या बरोबर मेळून ठरतले. बाकीच्या सगळ्या जाणांक पासीस आनी हे त्या प्रमाणे फाल्याच्यान सगळ्यांक इश्यू जातले. फाल्यां सकाळी तरी आमकां मुवमेंट करपाक फाल्यां तुमकां आतां कलेक्टर ऑफिसाक तुमी कॉन्टॅक्ट करीत जाल्यार तुमकां मिनिमम 10 पासीस जे आसा हे रातचे पर्यंत इश्यू कर म्हटल्यार अदरवायज तुमकां थोडेशें रिलॅक्सेशन फाल्यां तुमी सर